Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. आमकां हें करनात शेजारी आसूं कुदा न्हू नाजाल्यार आमकां हें कितें शेताक रोवंक येता तर मशीन नाल्यार असो शेताक जाय तशें उदक मेळूंक नाशिल्ल्यान शेत मातशें उसरा पिकलें. ताचो परिणाम कृषी खात्या कडल्यान मेळपी हार्वेस्टिंग मशिनां योग्य वेळार उपलब्ध जावंक ना. शेती लायात, शेती कसोयात, तरणाट्यांनी शेती वेवसायांत देवचें असो उलो मुख्यमंत्री सदांच मारता. मात सुर्ला गांवांतल्या शेतकारांक हार्वेस्टिंग मशीन मेळूंक नाशिल्ल्यान पारंपारीक पद्दतीन हातान भात कापणी आनी मळणी घालची पडली. सरकार जर शेतीक प्राधान्य दिता म्हणटा जाल्यार सरकारान मशिनां उपलब्ध करून दिवपाक जाय आशिल्ली अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. सुर्ला गांवांत 16 शेतकारांनी सुमार 10,000 चौरस मीटर क्षेत्रांत शेत केल्लें. बरा उपरांत जेन्ना बांद बांदलो तेन्ना तें उदक आमकां हांगासर येवपाक एक म्हयनोभर लागता की शेतान तें उदक सारकें प्रॉपर पावतलें म्हणून. मागीर आमची जानेवारी सोंपली आनी फेब्रुवारीन एंड पर्यंत आमी हेंच काम चालू केलें आनी ही 10,000 स्क्वेअर मिटर शेती केल्ली आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता ही शेती केल्ली पण आमी गव्हर्मेंटा कडेन एप्रोच केल्लो की आमकां हार्वेस्टिंग मशीन दिवचें म्हणून. पण जेन्ना गव्हर्मेंटान दिलें तेन्ना आमची सारकी शेती पिकोवंकूय नासली म्हणून मातसो सगळ्या शेताक उदक आसलें. तेंचे कडेन जेन्ना तांकां सांगलें तेन्ना दुसरे फावट तो म्हणपाक लागले आमी सकयल देवेना, आमी वयर तुमी हाडूं शकता जाल्यार लुवोन ते म्हणून आमी सगळ्यांनी लुवोन तेलें. पण वयर सुद्दां तेंच्यांनी आमकां हाडून मशीन दिवंक ना. आनी आयज आमचे हे पळय प्रत्येक जो शेतकरी आसा तो रडटा की शेतां नाका म्हणटा. कित्याक तर टॅक्नोलॉजी अंदू आमी हातीनूच लायले कामेऱ्यांनी, कित्याक आमकां प्लगींग करपाकूय मशीन मेळोंक ना आनी हातान कामेऱ्या घालून लायल्लें. परत लुवपाकूय आतां आमकां कामेऱ्या घालून लुवचें पडलें. आनी आतां तें तुमी पळयलां आसतलें गाडी करून थोडे मोयटा, थोडे पांयांनी मोयटा आनी अशें करून थोडे अजून पडींग आसा. म्हणून जेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक सुद्दां एप्रोच जाले जाल्यार आयज अशें कळटा की आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन हार्वेस्टिंग मशिनाच ना म्हणून. म्हणून इतल्योश्यो गजाली आसा आमी शेतां करा गव्हर्मेंट आमकां म्हणटा जाल्यार ती मशिनरी तरी प्रोवायड करपाक जाय. आयज हार्वेस्टिंग मशीन ना, प्लगींग करपाक गव्हर्मेंटा कडेन मशीन ना. आमकां 8-8 दीस रावचें पडटा, तो येतलो तो खंयसून तरी गाडी सुटल्या ह्योच गोश्टी आयकच्यो पडटा. म्हणून आयज अंदू सुद्दां शेतकरी जे ही 10,000 केले ते सगळे निराश जाल्ले आसा आनी ते म्हणटा आनी आमकां शेतां नाका म्हणटा. फोन जाल्यार ट्रॅक्टर घालून हें करून हेंच्यांनी आनी त्रास जाले आमकां रोयल्ले चड जाले. आता कशें करता आता तुमी? आनी आतां बडयता धरून पांयांनी मोयटा बडयता कितें करता. थोडे घरा कडेन उडयला हें बसला पूण दवरला. तुमकां तें मशीन दिवंक ना? मशीन येयल्या पळय तें पोना गेल्यान घेवन गेलो पळय तसो तें नाच पत्तो. आता कितले दीस जाले काम करता तुमी? आतां 8 दीस जाले. आयतारा कालच्या 8 काय फाल्यांचे 8 दीस जाले. वर्सां येतालें मशीन? येताले वर्सां मळून जाताली. पयलीं मातशें मागूच जालें शेत ती हय जाली. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.